फातोड्यात दक्षिण गोंय हॉस्पिटल लागीं बिबटो दिसला म्हूण एक फोटो व्हायरल जातालो। घडणुके उपरांत लोकां भिरांत निर्माण जाल्ली। मात रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी केल्ले चवकशेंत तो फोटो AIF वापरून केला म्हूण स्पश्ट जालां। आमकां सांजची एक न्यूज मेळ्ळी। सर आमचे विजय सरदेसाय सरान आमकां कॉल केला आमच्या डिपार्टमेंटाक। तशें आमी सायटीर हांगा पावले आनी आमचे रेस्क्यूअर आमचे सिनियर मोस्ट आमचे जुलियो आनी देसाई सरांचे आमचो ब्रायन नदीना ब्रायन ते आमी सगळे सायटीर पावले। पावतकीर हांगा सगळी इन्क्वायरी सगळें पळयलें आमी चेक केलें, पूण ते मागीर फुडल्या हितून इन्क्वायरीत कळ्ळें की ती फेक न्यूज। मग ती कशी तो कोण लास्ट पर्यंत मग तो भुरगो गौतम कुमार म्हणून हो गौतम कुमार हेणी ते एडिट केल्ले। मग आमचो जुलियो आमचो रेस्क्यूअर म्हणजे आमचो सिनियर तो तेणी सगळे डिटेल आमी सगळे काढले ते फोटो। मग आमचो ब्रायन सर तो तेणी आमकां हेल्प केली। मग मोबायलात पळयत ते काढले। मग हांगा आणखी इन्क्वायरी आमी केली ती पळयला तो गौतम कुमार भुरगो तेणी हे सगळे एडिट केल्ले सर। तेणी एडिट करून ते कळ्ळें की तो फोटो कोणाक जर धाडलो तितून मागीर लेपोट घालून ते एडिट करून शेअर केलो अशें जालें सर। आमच्या पब्लिकाक सुद्दां हांव रिक्वेस्ट करता अशी फेक न्यूज़ करूं नाका म्हणून। सर वो दोस्तों के साथ फन के लिए मैंने किया था, बट मेरे को पता नहीं था इतना हो जाएगा। सॉरी उसके लिए। और ये पूरा न्यूज़ हुआ मेरा अभी, लोग भी इधर डर गए ना। सॉरी सर, गलती। आप किधर से आए? मैं यूपी से आए। और उधर काम क्या करते? कोकोनट का। तो ऐसा क्यों किया? सर जस्ट फन के लिए फ्रेंड के साथ किए थे, जस्ट फ्रेंड के साथ फन के लिए किए थे, ऐसा होगा पता नहीं था। काल फातोड्यान एक लेपर्ड आयला म्हणून एक फोटो व्हायरल जावपाक लागलो। ते उपरांत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ते स्पॉटाक गेले आनी त्या मनशाक मेळ्ळे जाणी तो फोटो काडलेलो ताका। आनी जेन्ना तांणी ताचे लागीं चवकशी केली तेन्ना तांकां कळलें की ह्या मनशान एक मोबायल ॲप यूज करून हो फोटो जनरेट केला आनी सगळ्याक व्हायरल केला। फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान सद्याक हो मनीस गौतम कुमार हाचो मोबायल एटॅच केला आनी तांकां आयज फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक इन्क्वायरीक आपयला।